हे खड्डे आजपर्यंत लोकांचो ह्या खड्ड्या खातीर बोवाळ जायत आहा आनी लोक कितें म्हणटात आमकां आयज खबर आहा हेल्थ कितले प्रॉब्लमान आसा लोक आहात ते आयज लोकांच्या खड्ड्यान सो गेलो कितलो त्रास जाता काय लोकांक खबर आहा कितले पेशंट आसतात पण हे खड्ड्यांनी ह्या जाण्याक काय परिस्थिती जातली की पळय पाणी एका वटेन रस्त्यार भरलेले आसता खड्डे पडलेले आसतात हे ज्यो गोश्टी अशें जावंक जाले जाल्यार म्हाका दिसना पेडण्याचो जो आमदार काम करता काय करता खबर ना म्हाका दिसता अशें दिसता आमकां सारकीच पानां तेणी पुसलेली आहात असं म्हाका अजूनय दिसता आनी जर असो जर काम करीत तो जाल्यार म्हाका दिसना फुडें काय जातलें आसा हे खड्डे तेणी सांगले चवथीच्या पयलीं भरता म्हूण सांगलेले चवथ जावन आयज 1.5 दिसाचो गणपती आयज बुडपाचो जालो अजूनय तेजे खड्डे हांगाच आहात ते खड्डे केव्हा भरतलो का फुडल्या चवथीक भरतलो का तशें तेणी चिंतपाचा म्हाका दिसना आयज रस्त्यार पाणी भरत आसा खड्डे पडलेले आसा चालूच आहा हे बेगींतल्या बेगीन तेणी ते करपाचे नाजाल्यार आपणाक जमाना म्हणून सिद्ध करपाचें सांगपाचें. नमस्कार. खरं म्हणजे चतुर्थीचे सण सगळ्या घराघरांनी गणपती येतात. गणपती हाडचे व्हरचे पडटात लोकांची म्हणजे पावणे पैकी भरपूर येतात कितें कितें पण ही आमची पेडण्याच्या रस्त्याची दुर्दशा हे कितें हेचे आन्सर खंय आसा ह्या आमदारा कडेन आसा काय ह्या आमदारा कडेन आन्सर. संपूर्ण रस्तो हयसून आमचो कोरगांव ते हरमल पर्यंत एकदम खराब जालेलो आसा खंयच कितें आनी मजा म्हणजे तेतूर थोडे हे घातले फातर घातले आनी भितर माती घातले त्या फातरान माती घालप म्हणजे आनी कितली हेची कितें विचारसरणी आसतली. सो म्हाका तरी दिसता आमच्या ह्या गणरायान तेजी बरी बुद्धी दिवची आनी रस्ते आमचे बऱ्याच बऱ्या करून दिवचे. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.